काँग्रेसची तिसरी फावट ऐतिहासिक मोठी हार कौलाक मान दियात. काँग्रेस देशाक लागिल्ली कीड राहुलाची बालबुद्धी फटिंगपणा दुर्लक्ष करपाची न्ही हे देशा आड कारस्थान प्रधानमंत्र्याची लोकसभेत जाप. आजगाव घर मोडपाच्या कांडात एजंट ख्वाजाक धरून 3 बाउन्सर, गाडी दितल्याक जामीन. पूजा शर्माचो अटकपूर्व जामीन आज सत्र न्यायालयात, अजून अटक ना, पुलीस वग्गी. मुख्यमंत्री ताकतिकेन दिल्लीत घरमंत्री शहा, अध्यक्ष नड्डा हेर मंत्र्यांक मेळून गोयच्या इश्यूंचेर चर्चा. वीज मंत्री मेळ्ळो मंत्री जोशीक, माविन गडकरीची भेट, टवडकार मेळ्ळो पंतप्रधानाक. आजगाव घर मोडपाच्या कांडा उपरांत आता मोर्चे एक फिल्म स्टारान कायदो मोडला. 3 बोरवेलिंग मान्यताय घेवन मारल्यो 13, सरकारान केल्यो सील, फार्म हाऊसय सील. जो तो गोंयांत स्थायीक जावंक सोदता, गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी अभ्यासपाची गरज, अस्तंत घाट सांबाळचो, सुरेश प्रभू उलयलो. आलेक्स म्हणटा पर्यावरण मंत्र्याक मेळ्ळो. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळार पार्किंग फी वाडयिल्ल्यान टॅक्सीवाले चाळवले. आमदार म्हणटा फी वाड जावची ना. मोपाचे बाकीचे इश्यू घेवन मुख्यमंत्र्यांक मेळपाची तयारी. कला अकादमीच्या पुनरुद्धाराच्या कामाचेर मुख्यमंत्र्यांनी श्वेतपत्रिका काडची. कला राखण मांड इश्यू घेवन देवलो रस्त्यार. मुख्यमंत्र्याबरोबर मागता बसका, मामलेदाराक दिले निवेदन. परवरे आवयचो टॉयलेट क्लिनर दिवन दोगा अल्पवयीन भुरग्यांक मारपाचो यत्न. आवयन स्वता टॉयलेट क्लिनर घेतले. तिगाय क्रिटिकल, खुनाचो यत्न म्हूण आवय आड FIR. फायलेरिया म्हळ्यार हत्तीरोग दुयेंसा विशयी नायट ब्लड सर्वेक्षणा खातीर लोकांनी सहकार्य करचें. भलायकी अधिकारी दोतोर कल्पना महात्मेचो उलो. हेर राज्यांनी फायलेरियाच्यो केसी. लोटलेच्या शेतकऱ्यांनी नव्या बोरये पुलाच्या प्रकल्पा आड परत आवाज काढून केलो सुरू. शेतां काबार जाता म्हणून थळाव्यांचो पुलाक विरोध. PWDच्या टिमीक धाडली परत. आर्थीक वंचीत लोकांक धरून धर्मांतरां करता अशें केल्यार एक दीस देशांतले बहुसंख्य अल्पसंख्यांक जातले. अलाहाबाद हायकोर्टाचे धर्मांतर कार्यावळीक आळाबंदी घालपाचे निर्देश. कंबोडिया, व्हिएतनाम, थायलंड कोणूय कामाक आसूं जाल्यार तांची वासपूस करात. रिस्पॉन्स येना जाल्यार पुलिशेक कळयात. गोंयच्या सायबर क्रायम पुलिसांचो उलो. जॉब रॅकेट उक्ताडा, दोगांक अटक. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक CBIन केल्ले अडक्यात. कोर्टान आव्हान. कोर्टान CBIक जाप दिवंक दिल्या सप्तकाची मुजत. देशात लागू केल्ल्या 3 नव्या कायद्याविशयी टिप्पणी करपाक सरन्यायाधीश DY चंद्रचूडान दिलो न्हयकार. कायद्याविशयी आव्हान याचिका सध्या न्यायालया मुखार. नीट परीक्षेविशयी घाल्ल्या 30 याचिकेचेर सुप्रीम कोर्टात आज एकठांय सुनावणी. सरन्यायाधीश चंद्रचूड, JB पाद्रीवाला आणि मनोज मिश्री हांचे खंडपीठा मुखार सुनावणी. उत्तर प्रदेशातल्या हाथरसात सत्संगाक चेंगराचेंगरीत 60 वयर भाविक सोंपले. 150 जखमी. मरणांचो आंकडो आनीकूय वाडपाची शक्यताय. मुख्यमंत्री योगीन दिली चौकशीचे आदेश. सपा सगळ्यो 80 सुवाती जिखल्यो तरी EVMचेर विश्वास दवरचे ना. लोकसभेत सपा मुखेली अखिलेश यादव उलयलो. राहुल गांधीच्या चुकीच्या भाशणाक लागून लोकसभेत खासदार बासुरी स्वराज्यान हाडली नोटीस. सोमारा लोकसभेत राहुल गांधीच्या वादग्रस्त उलोवपाचेर आरोपाचेर आरोप. नैऋत्य मान्सून देशभर पातळ्यो 6 दीस आदींच पावलो. भारतीय हवामान खात्यान केले जाहीर. सेनेन पंजाबात आंतरराष्ट्रीय सीमेलागसार पाकिस्तानांतल्यान घुसखोरी करतना एकल्या घुसखोराक मारलो.